असेंब्ली सेशनात ते प्रश्न जेन्ना जो आवाज तरेन करतना तो खंय तरी बरो म्हणजे स्ट्रॉंग आवाज आसता तेंचो थंयसर आनी तेंचे प्रश्न मांडटाना खुबशे तेंचे पळयल्लेले आसा असेंब्ली सेशन हांव पर्सनली पळयता. सो खूब कमी आमदार जे आसा ओपोजिशनचे जे मोठ्यान आनी बऱ्या तरेन प्रेजेंटेशन करता. सो म्हणून ते आमी तांकां मेळपाक स्पेशली येयल्लेले आसा. जो प्रोटेस्ट आसा अगेन्स्ट हावज ऑफ अभिनंदन जाला हेजो 143 डेज जाल्लेलो आसा. आमी 1 सप्टेंबराक आमचो 150 दीस जाता आनी त्या टायमार असेंब्ली सेशनूय चालू आसा. सो आमी ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय हांकां मेळपाक स्पेशली येयले बिकॉज तेंच्यांनी आमचो जो इश्यू आसा तो असेंब्ली सेशनान तेणी प्रश्न विचारून सरकाराक जाप विचारलो की कॉमन जनतेक सामान्य लोकांक 150 दीस कित्याक रस्त्यार बसचें पडटा. हो एक स्ट्रॉंगली पॉयंट तेणी सरकाराक प्रश्न विचारूंक जाय तेजे तेंच्या सरकारासून बरो म्हणजे उत्तर सारकें घेवंक जाय तेंचे कडसून असो आमी रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी गांवचे लोक तेंचे कडेन स्पेशली रिक्वेस्ट करपाक येयल्लेले आसा आनी तितून आमी रिप्रेजेंटेशन लेटर घेवन येयल्ले आसा. तितून सगळे फॅक्ट्स आमी मेन्शन केल्ले आसा. प्लस ग्रामसभाचे रेजोल्युशन जे आसलेले आमी 19 एप्रिलाक घेतलेले ते पण हितून अटॅच केले आसा की तितून आमी 5 रेजोल्युशन्स घेतलेले तितून कित्याक आमकां प्रोजेक्ट नाका हो आमच्या गांवांत तो मेन्शन केला. सो हे सगळे आमी डॉक्युमेंट आमी MLA दितले आतां एंडोवर करतले आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्लेली आसा आमी की तेणी हो मुद्दो आमचो गांवच्या लोकां खातीर एक असेंब्ली सेशनान बरो तरेन उठोवंक जाय. कित्याक लागून नाका हो प्रोजेक्ट तुमकां? हो ह्या प्रोजेक्टान ना एक आमचो गांव जो आसा तो एक ग्रीन म्हणजे इको सेन्सिटीव एरिया आसा म्हणजे हॉर्टिकल्चर आनी एग्रीकल्चर लँड खूब आसा भितर आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जास्त एरियाचे तेजेर प्रोजेक्ट येता. तितून 2000+ हावजींग युनिट्स येता आनी तितून 2.5 एकराचेर आर्टिफिशियल बीच हाडटा तो हिलाचेर. आमचे बीच हरशी समुद्र कितलेशेच आसा काय बरे सुंदर तो एक मावंटनाचेर हिलाचेर तो एक बीच हाडटा कंपनी आनी बाकीचे खुबशे आनी एम्युनिटीज थंयसर येता आनी अशे तरेन एम्युनिटीज येता ज्यो आनी इतले पॉप्युलेशन थंयसर येतलें म्हणजे तेंचे स्वताचे डॉक्युमेंट आसा कंपनीचे ते म्हणटा की 17,000 पॉप्युलेशन थंयसर येतलें जेन्ना फूल फ्लॅज प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना. आनी आमचे गांवचे पॉप्युलेशन 7.5 एप्रॉक्सिमेटली आसा 7,500. सो इतलो व्हडलो पॉप्युलेशन जेन्ना येतलें थंयसर जेन्ना खुबशे डेमोग्राफीक चेंजीस जातले सोशल कल्चरल इश्यूज जातले क्रायम्स मागीर ड्रग्स आल्कोहॉल आनी बाकीचे जे इश्यूज आसा जे तुमी आतां थोडे बीच एरियान कोस्टल बेल्टान जे इश्यूज पळोवपाक मेळटा जे अर्बनायजेशना खातीर जाता ते सगळे इश्यूज आमच्या गांवांत जाता आनी खंय तरी आमी गोंयचे जे गांव आसा अशें डिस्ट्रक्शन जाता पासून वाचूंक जाय. इतले मेगा प्रोजेक्ट जे आसा ते इतले गांवांत नाका. इट इज जस्ट अ हॉलिडे होम्स वी आर क्रिएटींग. चडशे जे एडवर्टिजमेंट आवटसायड गोवा जाल्लेले आसा आनी तेजी कॉस्ट आसा ती परचेज बियॉन्ड कॅपेसिटी ऑफ कॉमन मॅन ऑफ गोवाचे आसा. सो ते हावजींग युनिट्स जे आसा ते 70 lakhs 80 lakhs 1 crore आनी अशे रेट्स हायर रेट्स आसा. सो खंय तरी हो जो प्रोजेक्ट आसा ते हावजींग युनिट्स आसा ते जे सामान्य जनते खातीर ना तेंच्यांनी एफोर्डेबल हावजींग स्किमच्या अंडर हो प्रोजेक्ट्स जे सँक्शन करून घेतलेले आसा पण हितून खंयचेच युनिट जे आसा ते सामान्य गोंयच्या लोकांक एफोर्ड करपाचे. सो खंय तरी खुबशे इश्यूज आनी भरपूर इश्यूज आसा ते हितून हेजे मेन्शन केल्लेले आसा आमी ते सराक सांगलेले आसा आनी तांकां रिक्वेस्ट करता की आमी तेणी असेंब्लीन घेवपाक. तुमी तुमच्या MLAक मेळोंक ना? आमी MLA सुरवातीच्या असेंब्ली सेशनान मेळ्ळे तांकां अशेंच डॉक्युमेंट तांकां दिल्लेले आसलेले पयलींचे. हे फावटू आमी तेंच्या ऑफिसान तांकां कन्वे करतलेच बिकॉज तेंच्यांनी आजून पर्यंत आमकां कांय पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिल्लो ना. लास्ट टायम आमी दिल्ले तेन्ना ते म्हणूंक लागले की आमी येवकूच ना म्हणूंक लागले मेळपाक. इवन तेणी स्वता सायन करून दिल्लेले की रिसिव्ड ऑन सो एंड सो डेट आनी ती मिटींग आमी शांतादुर्गा देवी तेंचे थंयचे देवीचे सातेरी देवीचे टेंपल आसा त्या देवळान आमी ती मिटींग घेतलेली आनी अशा जाग्यार तांकां सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आमी हो इश्यू आमी आनी तेच्या नंतर ते थोड्या दिसांनी रिपोर्टराक सांगता की गांवचे लोक आपल्याक मेळपाक येवंक ना म्हणजे व्हडलो प्रश्न चिन्ह येता की तेंच्या हेजेर व्हॅल्यूजचेर. येवन आमदार बीन मेळ्ळो आतां ह्या ना आमकां लोकल MLA केन्नाच येवन मेळोंक ना. पूण ताका दिसना तुमी आतां 150 वर्सां जालीं खंय गर्दी पळयना तुमी 150 दीस जायत येयले जाता रे बाय मिस्टेक पण तेणी एक्चुली ते सिन्सियरली घेवंक जाय आसले पण तेजेर कसलो दबाव आसा हो तेकाच खबर आसतलो.
ना पण ह्या फावटी आता तुमचो विषय घेऊन हा. JFK मेंबर आयलो सावंत, सावंतबाब हय. सावंतबाब तुमच्या हांगासर हय. आयलो हय. तुम्ही आता निर्धार करतले की आता ही पार्टी तुमच्या सायडीन रावली वायट टायमार तुम्ही ताका निवडून दितले म्हणून मया हे आमकां जे जे लोक सपोर्ट करता ना तेंच्या आमी बरोबर आसतले कळ्ळें तुका आमकां खुबश्या लोकांनी खुबशे सोशल एक्टिविस्ट आनी पॉलिटिकल लिडर्स सगळ्यांनी येवन आमकां सपोर्ट केल्ले आसा पर्सनली थंयसर येवन बसून सो जेन्ना आमकां आमची गरज पडटली कितें हेल्प जाय ते म्हाका दिसता जे आमकां मनीस हेल्प करता तांकां हेल्प करूंकूच जाय सगळ्यांनी एकामेकाक बरोबर रावंकूच जाय नाल्यार कितें आसा की ज्या तरेन सरकार प्रेझेंटली चल्लेलें आसा फुडल्या वर्साक नेक्स्ट इयर तांकांच तरी परत दीच जाल्यार खबर आसा कितें गोव्याचो नाश जातलो ज्या तरेन लँड रिलेटेड इश्यूज जाल्लेले आसा सो फुडें खूब प्रॉब्लेम जावं शकता सो खंय तरी आमकां ते स्टॉप करूंक जाय गोवाचें डिस्ट्रक्शन विजय बाब. इशू म्हणल्यार 150 दीस एजिटेट करता ते लोकांक सरकार लिगारूच करना कॅरूच करना परवाच ना सरकाराक म्हणल्यार सरकारचें काळीज फातराचें जाल्लें आहा सो डबल इंजीन सरकाराचें काळीज फातराचें आहा हें आतां गोंयकारांक सिद्ध जाल्लें आहा हें पयलो इशू आनी ह्या 150 दीस एजिटेट करून जर तांकां यश मेळना जाल्यार 150 वर्सां तो म्हणटा पळय तो इफेक्ट गोंयचेर जातलो आनी तो इरिवर्सिबल इफेक्ट जावंक शकता लेजिस्लेटिवली ताका सोल्युशन आहा सोल्युशन कितें एक की हे सेकंड होम्स जे जातात हे गोंयाक कितें फायद्याचे पडटा हो प्रश्न आहा कित्याक जाय सेकंड होम्स वाय कॉल पीपल फ्रॉम आउट ऑफ गोवा टू स्टे इन गोवा कित्या खातीर टुरिजम न्ही हें सेकंड होम इज नॉट टुरिजम सेकंड होम इज अ बर्डन एक्स्ट्रा बर्डन सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आहा तो म्हणटा की 65 mld पर डे म्हळ्यार 65 मिलियन लिटर्स पर डे कमी आहा टंचाई आहा उदकाची ह्या खेपे एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो जाला आनी पावस ना सो गोंयचे लोक स्थानीक लोक उदकाक पातीशेर जावन मरपाचे आहा ही परिस्थिती आहा ह्या जाग्यार तुमी भायल्यान लोकांक हाडटात जे लोक ट्युरिस्ट न्ही जे येतले आनी हांगा स्थानीक जातले आनी ती डेमोग्राफी म्हणटा ती डेमोग्राफी आज मेरेन साश्टीनूच उलयताले लोक आज ह्या गांवांनी डेमोग्राफीचो इशू येवपाचो आहा वर्मा शर्मा म्हणटा ते कारापूर जावपाचें सो आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज पळय मेगा प्रोजेक्ट्स फाल्यां जर युनिवर्सिटी आयिल्ली त्याच जाग्यार युनिवर्सिटी आयिल्ली मे बी हांव तांकां सपोर्टूय म्हळ्यार तांचेर विचार करपाचो न्ही कित्याक युनिवर्सिटीन तांकां हेंय जावपाचें कितें फायदोय जावपाचो बाय एम्प्लॉयमेंट मे बी इट वॉज सेल्फ सस्टेनेबल इट्स अ नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री वो दीस बिकम्स अ बर्डन विथ सेकंड होम्स सो आमचे पक्षान आमी एक विचार करतात जे खंयचेच पक्षान आज मेरेन सांगूंक ना की एक लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम जाका म्हणटात स्पेक्युलेशन टॅक्स अँड वेकंट होम टॅक्स आमचो जर फाल्यां सरकार येता जाल्यार आमी स्पेक्युलेशन अँड वेकंट होम टॅक्स म्हणटा तो लागू करतात जें करून कोणाक सेकंड होमूच नाका जातलें बांदपाकूय नाका जातलें आनी सरकाराक भरमसाट फायदो जातलो टॅक्सांनी सो रेवेन्यू इनक्रीज वील बी सो हाय की पीपल वील से दॅट वी डोंट वॉन्ट इट एट ऑल हाजेर फुडें म्हज्यान खूब सांगूं येता तें सांगूं जाल्यार कितें जातलें आज हांव मॅनिफेस्टो पॉयंट म्हजो तुमकां सांगताच जाता दुसरें आनी एक जाता तें आयल्या म्हणून हांवें उलयता नाजाल्यार हांव उलोवपाचो नाशिल्लो कित्याक हांवें दवरलेलें इलेक्शनाक 6 म्हयन्यांनी उलोवपाक स्पेक्युलेशन अँड वेकंट होम टॅक्स म्हणटा तें गोंयाक सोल्युशन टू सेकंड होम्स सक मारीत 5 स्टार बांदतले 5 स्टार बांदत तुज्या 5 स्टार इज इवन इफ 5 स्टार इज अ मेगा प्रोजेक्ट इट गिव्स यू लोकल एम्प्लॉयमेंट मनीस येता आनी वता साउथ ऑफ फ्रांस वीच इज द क्रीम ऑफ टुरिजम इन द वर्ल्ड इनवाइट्स पीपल फॉर 15 days 16th डे यू वेरी क्लियरली नो की अतिथी देव भव न्ही म्हणून 15 दिसांक अतिथी देव भव 16व्या दिसांनी 16व्या दिसा तूं बाबा वच जाता जाले तुजे दीस अशें डिस्टिंक्टली तुका दिसूंक येता सो ही परिस्थिती आमी गोंयांत जर केली जाल्यार गोंय फुडले पिळगेक उरतलें नाजाल्यार गोंयांत फुडली पिळगी गोंयची आसची ना हो भंय आहा आनी सरकार इनसेन्सिटीव
हें सरकार परते प्रूव करून दाखयता. हें वायट, म्हणून सरकार दाखयता की आपूण इनसेन्सिटीव, विच इज नॉट करेक्ट. म्हाका दिसता की सगळे सरकारांतले आमदार हे आहा हे गोंयकारूच फायनली. गोंयांत गोंयकाराकूच ना करप हें खंयच्या सरकाराक जाय आसतलें, खंयच्या मनशाक जाय आसतलें, खंयच्याय पक्षाचो आसूं तो, कित्याक जाय आसतलो ताका, हो म्हाका प्रश्न पडटा खूबदां. सो आय थिंक दीस इज व्हेरी रॉंग. देर हॅज टू बी डिस्कशन. हांवें 3 पॉयंट्स डिस्कशनान हाडपाक लायल्यात. एक म्हणटा ते रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉलेप्स जो जाता सगळ्यात फोंड पडल्या रस्त्यान. दुसरें म्हणटा तें अनएम्प्लॉयमेंट हायस्ट रेट जाल्या, भुरग्यांक फुडार ना. तिसरें म्हणटा तें इज ऑन प्लॅन्ड डिवेलपमेंट एंड कॅरींग कॅपॅसिटी. हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी सरकार जर हें करून दिना जाल्यार हो रस्त्यार इशू जातलो, रस्त्या वयल्यान इलेक्शनाचो इशू जातलो. हांव सरकारा कडेन मागता हाजेर डिस्कशन जावचें. गोंयची कॅरींग कॅपॅसिटी हाजेर विचार जावंकूच जाय. आनी कितले मेरेन आमचे गांव हे अशे भायल्या लोकांक येवन एब्जॉर्व करून आमी सस्टेन करूंक शकतले. ओ दीस इज एन इशू, सिरियस इशू. इट इज एन इशू एवरीवेअर इन गोवा. सो आय थिंक वी हॅव टू डिस्कस दीस. ना कोणूय पावरफूल आसूं, पावर इज नॉट थिंग. वी आर टॉकिंग ऑन बेसीस ऑफ पॉलिसी. हांव जें आतां उलयलां ते पॉलिसीचेर उलयलां. इट्स नॉट अबाउट इंडिविज्युअल्स. कोण नंबर 1 आहा, नंबर 2 आहा, काय नंबर 1 आनी 2 एक बरोबर आहा, हें सगळें राजकारणान ते मागीर पळोवया. आमी राजकारणी ते राजकारण करतात. हांगा एज अ लेजिस्लेटर इट इज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी. कितले मेरेन गोंयांत आमी यो यो म्हणून हाडटले. ट्युरिस्टांक आपोवप बरें, ट्युरिस्ट सोडून स्थानीक मनशाकूच हांगा येवन भायर काडून दुसऱ्याक हो गांव दिता. सो इट्स अ इशू न्ही. आतां तुमी पळयलां मरे दवंड्यार कितें जाता तें. सिटीन प्रोजेक्ट येवन ते म्हणटा आपले ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन इज अंडर थ्रेट. आनी ऑन दॅट बेसीस तो प्रोजेक्ट बंद उडयता. आनी हें कितें? Here they are not even talking about traditional occupation. They are just saying secure. But उलयना कसो रे सरकार? 150 दीस ब्लॅक. कॅन यू इमॅजिन? फकाणां न्ही. आय डोंट अंडरस्टँड दीस. विजयबाब खंय तरी मुख्यमंत्री ते जे प्रोटेस्ट करता तेच्या 10 किलोमिटरार मुख्यमंत्री रावता, पूण कित्याक तेंचे इश्यूज घेयनात दिसता तुमकां? ओवरऑल इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द गव्हर्मेंट. जे डबल इंजीन काळीज आसा म्हण ते सांगता ते काळीज म्हणजे फातराचें काळीज म्हूण दाखयता म्हणजे. 150 दीस कोणाच्यान एजिटेट करूं येता? थंय मिराबाग कितले जाल्ले? 20 काय 25 दीस जाल्ले म्हणजे 44. ना तेन्ना आमी तांकां कितें सांगलें कितें कर म्हूण? भगत सिंग जाया म्हूण. आंबेडकर जाले ना? आं कितें? काल राजगुरूचो एनिवर्सरी मागीर हांगाय भगत सिंग जावपा पडटले. ते तांणी चिंतूंक जाय. म्हणून अनकन्वेन्शनल विचार करचो पडटलो. ते बाबडे इतले पयसल्यान हांगा आयल्या तांकां पयलींच भंय घालनाका, पण सुशेगाद विचार करून प्रत्येक दीस जेन्ना मनीस पासियेंस काडटा तेन्ना ताणी पासियेंस मनीस म्हणून तरी वता. हें तरी तुमी मानतले काय? ताणें सामकें आयस घालून तकलेचेर धरून आयस तरी धाडटा हे तकलेर घालपाक. तेंच्या गरमी जाता तेन्ना आयस घालपाक तकलेर धाडला सरकारान. कांयच करना सरकार. एब्सोल्यूट ओके आहा. जग मार जाता तें जाता. अशें जर आसा जाल्यार 150 दिसान तेंचें पासियेंस उरतलें काय वतलें? हांगा वचून ताणें कितें करतलें काय करचें ना? केलें जाल्यार तें चूक करेक्ट तें विचार जावंक जाय मरे हाजेर. विजयबाब तुमी जय गांव थंय हांव म्हणून आतां मोहीम स्टार्ट केला ऑल ओवर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.